त्याचे सांगपाक माझ्या हातान जावचें ना। हांव म्हजी एक गॅरंटी दिवं शकता। काही लोकांनी म्हाका विचारले, अरे जीत सगळी कामां करतलो मरे, तुका गॅरंटी आसा मरे? आज कोण कोणाची गॅरंटी, भावाची गॅरंटी सुद्धा दिवं शकना। हांव गॅरंटीचो प्रश्न सांगिना तुमकां, पण आज त्याची जी तळमळ आसा फ्युचर मागीर, आज जी तळमळ त्याची दिसची पडटा, ह्या तळमळीचेर हांव निश्चितपणे सांगू शकता की आज तो योग्य मार्गान चलता। आणि ही जर पावलां आताची अशीच योग्य मार्गान चलत रावली जाल्यार मांद्रे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जावपाक, तो म्हणटा तशी उदरगत जावपाक, सर्वांगीण विकास जावपाक वेळ लागचो ना। निश्चितच हो विकास घडटलो। आज विकास म्हणजे कितें? खूप जाणांनी विकास शब्द वापरला। दयानंद सोपटे सुद्धा म्हणपालो आपण विकास करपाक लागून बीजेपीन गेला। पयलो बीजेपीन आसलो, थंयसून विकास करून काँग्रेसीन येयलो। काँग्रेसीन ताणें आपलो भरपूर विकास केलो, जमनी घेतली, सांगलें तुमकां, आणि आता तो परत बीजेपीन गेला, परत विकास करपाक। मित्रांनो, विकास त्यांनी काय केला तो सगळ्यांनी बघलेलो आसा। त्यांनी स्वतः सांगितले की आपण 103 नोकऱ्यो दिल्यो, गेल्या 2.5 वर्षां भितर 103 नोकऱ्यो दिल्यो, 32 कोटीची कामां केली, आणि आपणाक दिसता की आपण विरोधी पक्षाचो आमदार न्हयच कसो, आपण राजकीय आम्ही सरकारातलो एक आमदार असल्या भशेन दिसता, अशी घोषणा त्यांनी केली। जर सभा घ्या तुका सरकारी हेचो जर उमेदवार असो दिसता, आमदार असो दिसता, जाल्यार पक्ष बदलपाची काय गरज पडली? 103 नोकऱ्यो जर दिल्यो जाल्यार म्हाका दिसता आयज खंयच्याच मंत्र्यान आमदारान गोंयान 103 नोकऱ्यो अजून पर्यंत दिवंक ना। अथवा बीजेपीचोच आमदार उपसभापती मायकल लोबो आरटी मारता की कसलेच नोकरी निर्माण जावंक ना म्हणून। एक नोकरी निर्माण जावंक ना अशें मायकल लोबो म्हणटा, बीजेपीचो माणूस म्हणटा, एक नोकरी सुद्धा निर्माण जावंक ना, सगळी फायल घेऊन पर्रीकर न्हिदला अशी घोषणा त्यांनी केली। मागीर ताका तडाखो पडलो वयरसून म्हणून तो उगी बसला। पण ते जर सांगता, बीजेपीचे लोक जर सांगतात नोकरी जावंक ना, जाल्यार हिणी 103 नोकऱ्यो खंयच्यो निर्माण केल्यो? स्वताच्यो नोकऱ्यो केल्यो का निर्माण? ताचे वेळार 32 कोटीची कामां खंय कामां केली ती ताणें दाखोवची। आणि 103 नोकऱ्यो जर दिता जाल्यार आमी राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा। इलेक्शन्स येवपाच्या बाय इलेक्शन्स 5 वर्सां तुम्ही एका मनशाक इलेक्ट करून हाडलेले, 5 वर्सां, आणि ती 5 वर्सां म्हाका दिसता ती वेस्टूच आसलेली। हांव तेजे कोणा बद्दल वायट उलयना, पूण 5 वर्सां वेस्ट करच्या पेक्षा देवान तुमकां परत एक संदी दिल्ली आहा। 1.5 वर्सांनूच तेणी रिजायन केल्ले आहा। आता 3 वर्सां तुमच्या हातीन परत येयलेली आहा। सो हांव काय इलेक्शनाक आता अचानक सो रावपाचो नासलो, 2022 रावपाचो आसलो। सो 22 आता देवान कितें केला, देवान ताका अचानक रिजायन दिवपाची बुद्धी दिली, तो रिजायन गेलो। आता ही 3 वर्सां परत तुमच्या हातीन गावली। ही 3 वर्सां तुम्ही माझ्या खातीर दिया। 3 वर्सां भितर जर हांवें प्रूव केलें ना, जे गोष्टी हांवें सांगले आणि तुमच्या कडे हांव पावलो ना, तुमकां जे प्रश्न आहात ते सॉल्व करू शकलो ना, जाल्यार 3 वर्सां उपरांत म्हाका हांगासर परत हांव मिटींग दवरतलो, आणि जर ना जाल्यार म्हाका हांगाच्यान धांवडूनय घालूं शकतात तुमी। हे इतले तुमचे कडेन मागता की 3 वर्सां फक्त दिया। 3 वर्सांनी म्हाजे कडेन जाता तितले हांव प्रयत्न करतलो, तुमचे सगळे विशय सॉल्व, प्रॉब्लेम जाता तितले। देवेंद्र सरान सांगले की तो सांगलेले की आपूण उतार दिवं शकना, पूण हांव तुमकां तितले उतार दिता, मेजर इश्यूज तुमचे सॉल्व जातले। कोडकार साहेबान सांगला तशें खुबशे आता लोक आता अशे देवेंद्र सरा सारखे, कोडकारा सारखे, सद्गुरू सारखे अशे लोक सगळे येयल्या उपरांत खुबशे तुम्ही लोक जमतात, आणि तुमकां एक बारीकशी आपुलकी म्हाज्या बद्दल निर्माण जाता। सो हे पळोवन आता हांगासर मांद्रे मतदारसंघात बारीक बारीक नेता खूब आहात, जे दीस राजकारणांनी भितर मिक्स जाल्ले आसात। तेंच्यांनी आता लो 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 म्हाज्या बद्दल कितें ना कितें कांय मेळना जालें तांकां। सो म्हाज्या बद्दल नेगेटीव कितें कितें सुरवात करूंक स्टार्ट केलें। सो जे कोण उलयतात तांकां तुमी प्रश्न करा, जे कोण कितें उलयतात तांकां प्रश्न करा आनी विचारा बाबा हे कितें, आनी तुमी फायंड आउट करा स्वता बाबा हे सत्य की चूक आहा ती। तशेंच हांगासर पार्शे गांवांत म्हाका हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें, हांव सदांच चिंततालो अशी पार्शे गांवांत कशें रे, पूण कितें नेते खूब आहात आनी म्हाजी आमदाराचोच गांव देगेकूट कशें जातलें। खरेंच बरें दिसलें पयली म्हाजी सभा ही, आनी इतले लोक तुमी पार्शे गांवचे जमले, आनी तुमी सगळे जमोन म्हाका इतलो मोग दाखयलो हांगासर येवन, तुमचो खरोच हांव आभारी आसा। तशेंच मागता
देवा कडेन मागता की तुमचेर देवाचो सदांच आशिर्वाद आसचो आणि तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाजेर आसचो आणि म्हाका शक्ती दिवपाची, तुमकां काम करपाची आणि तुमकां तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची.